गोयचो मुखेलमंत्री बाब दोतोर प्रमोद सावंत आयज तुज्या सरकारान जे शिक्षकांक रिलॅक्सेशन 31 जुलय पर्यंत दिवपाचो आदेश काढला त्या बद्दल आम आदमी पक्षातर्फे तुमच्या सरकाराक परबी आमी तुमचे अभिनंदन करता। आमी फाटलो एक म्हयनो तुमच्या लक्षात हाडीत आशिल्ले की 30 जूनाक केंद्र सरकारान एक आदेश काढलेलो की लेट द टिचर्स वर्क फ्रॉम होम म्हणून, पूण तुमी ते समजून घेनाशिल्ले। आता भुरगीं सगळीं ऑनलायन शिकतात घरा कडल्यान, सो टिचरींनी स्कुलांसून शिकयलें ऑनलायन जावं घरा कडल्यान शिकयलें हातून कांय वेगळो फरक पडचो नाशिल्लो, पण तुमकां तें समजनाशिल्लें। सो आमी तुमच्या नजरेक परते परते हाडून दिताले। आता तुम्ही आज जो हो निर्णय काढला तातूंत आमकां दोन प्रश्न पडटात। एक म्हणजे 31 जुलय पर्यंत तुम्ही हो जे रिलॅक्सेशन दिलां ते फक्त 5 दिसां खातीर दिलां, म्हणजे आज नागपंचम, फाल्यां आयतार आनी फुडले 5 दीस स्कुलांक टिचरांनी जावं नॉन टिचींग स्टाफांनी येवपाची गरज ना अशें तुमी सांगलां। सो हे 5 दिसांनी नक्की कितें जातलें आनी हो निर्णय असो घेवपा फाटलो तुमचो हेतू कितें तें आमच्या अजून लक्षात येवंक ना। हे फक्त एक अशें काचकुल्यो बी काडून एक चाळयना कोणाक, तशें 5 दिसांक तुमी चला घे मजा करा रे अशें करून तुमी टिचरांक खोशी केल्या अशें आमकां दिसता। दुसरें म्हणजे इतलो तेंप तुमी हो निर्णय घेनासतना रावले आनी आतां अस्कित कित्याक? कोणाक हेजें क्रेडीट दिवपाचें? तूं एक एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून तुका दिवपाचें जाल्यार तूं फाटीं चुकला हें तुवें मान्य करचें पडटलें। ना जाल्यार फाटली डायरेक्टर तिका क्रेडीट दिवंक शकना कित्याक तिका तुमी ऑलरेडी ट्रान्सफर केल्या, चूक तिजी तुज्यान म्हणूं येता। आतां काय क्रेडीट ह्या नव्या डायरेक्टराक दिवपाचें जो एक थोड्या दिसां पयलीं तुमी अपॉयंट केला ताका, होय आमकां परतो प्रश्न पडला। तरी आसतना एक टिचरी खातीर तुमी जे एक बरें कितें चिंतलां त्या बद्दल आम आदमी पक्ष तुमकां परतून एक फावट देव बरें करूं।